आधुनिक काळात सरकारी नोकऱ्यांक प्राधान्य दिल्ल्या कारणान शेतां रोवपाचें प्रमाण कमी जाल्ल्याचें चित्र पळोवपाक मेळटा। सरकाराच्या येवजण्यांचो लाव मेळटा तरी लेगीत साबार शेतकारांनी शेती करपाक दुर्लक्ष केलां अशी पारंपारीक शेतकारांची कागाळ। आमी आतां हरशीं आमकां नोव्हेंबरान सुरू करप आसता ती नोव्हेंबर आनी डिसेंबर जानेवारीच्या ह्या विकान हरशीं सोंपाक जाय काय आतां लोक फाट करून शेतान देवाना कित्याक कारणां कितें आसतलीं? कारणां म्हणजे कशें आतां थोडे जे ल्हान ल्हान शेत इंडिविज्युअल न्हू आनी लोक प्रत्येक जाण सर्विसेक वयता आनी थोड्या शेता खातीर लोक फाट करून आपूण देवांक म्हणजे ते काय म्हणटा कोणणारे देवांक म्हणून अशें जो तो कोणणारच म्हणटा पूण माजराच्या गायन घंटा कोण बांदतलो ह्यो कोण बांदूंक बघिना म्हणून हे उशीर। आता म्हाका सांगा ह्या शेती नांगरपाक सरकार कडल्यान काय मेळटा अनुदान योजना? सरकार पसून योजना मेळटा पूण सरकार एकदां काय करता आपूण येता आनी एकदां रोमता म्हणून ते आपलो आंग काडटा तरी आमचे हयसून आतां अर्दे नांगरून दिला तेंच्यांनी आनी पयलीं मी प्रायवेट ट्रॅक्टर हाडून नांगरून घेतला आनी मागीर तेंच्यांनी नांगरला। आनी म्हाका सांग ही आतां थोडीशी पडींग शेतां पडींग दवरल्या एखाद्या तेन्ना माजी मुख्यमंत्री पार्सेकरान तो खाजन गुंडो बांदलेलो जेणे करून शेती वेवसाय वाडीच लागतली म्हणून तेचो कांयच परिणाम कित्याक जागना? कांयच परिणाम जावना म्हणजे कशें थोडे आमचे पडणी आसता ते पडणी बी बांदूंक जाय म्हणून शेतकार निमतां करता पडन ना म्हाज्यान खारसाण भरता हे ते पूण आतां ऑलरेडी आमकां इरिगेशन डिपार्टमेंटान टेंडर काडून आतां आमी तीन सध्या पडणी बांदलेले आसले। आदी सावन जे शेती वेवसायांत आसात तांणी आपलो हो पारंपारीक धंदो चालूच दवरला। शेती वेवसायांत खूब फायदो आसून लेगीत तरणाटी पिळगी शेतांत देवपाक पळयनात तांकां उर्बा दिवपाची गरज आसा अशें मत ह्या वेळार शेतकारांनी उक्तायलें। युवा शक्ती आसता पूण तांकां हे एनकरेज करूचें पडटा आनी कशें सगळें मॉडर्न करूचें पडटा ट्रॅक्टर घेवचे पडटले हे ट्रान्सप्लांटर पॅडी ट्रान्सप्लांटर अशें म्हणजे शेतकऱ्याक कशें सारकें बसान काम केल्लें बरी करूंक जे पडटा। भुरगे शेत करतात तयारी आहा भुरग्यांची शेत करपाची। आयज आमी पारशा ह्या वाठारांत आसात आनी ह्या वाठारांत जर आमी एक नजर मारली तर वांयगण शेती व्हडा प्रमाणान कांय थळावे शेतकार करतात पूण कांय शेती पडींग आसा। आयज आमी ज्या वाठारांत उबे आसात तो वाठार जो खाजन गुंडो बांद म्हणून वळखलो वता आनी आदले मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी दोन विचार मनात दवरून एक शेतीक प्राधान्य दिवपाक आनी दुसरे पर्यटन स्थळ निर्माण जावच्या खातीर ह्या बांदाची निर्मिती केली आनी करोडो रुपये खर्च करून ह्या बांदाचे एक पर्यटन स्थळात रूपांतर जाले। हो बांद बांदल्या उपरांत ह्या वाठारात जी वांयगण शेती आशिल्ली ती वांयगण शेती मोठ्या उत्साहान शेतकार करतले आनी सगळो हो परिसर हिरवोगार दिसतलो अशें तत्कालीन मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांकां दिसताले। हो पर्यटन स्थळ आसा आनी ह्या स्थळाक लागून व्हडा प्रमाणान पडींग शेती आमकां दिसता। भारत देश हो शेती प्रधान देश गणलो जाता। जर अन्नदातो जगलो तरच आमी सगळे भारतीय जगपाक शकता। त्या खातीर सरकार मागीर तो केंद्र सरकार आसूं ना तर राज्य सरकार आसूं वेगवेगळे येवजणे ज्यो शेती वेवसायाक लागू करपाचे करीत आसात पूण ताची अंमलबजावणी जायत्या वेळार जायना। एखाद्या वेळार जर नैसर्गिक आपत्ती आयली तर तांकां वेळेर नुकसान मेळना। आयज वांयगण शेती करतले जाल्यार यंत्रणा उपलब्ध जायना। पारंपारीक पद्दतीन ही शेती करतलो तर ती कडक आसता ताचे परिश्रम करताना खूब कश्ट सोंसचे पडटा। सरकारान ह्या शेतकऱ्यांक वेगवेगळे येवजण दिता आसतनाच ताची योग्य पद्दतीन अंमलबजावणी केली जाल्यार पडींग आशिल्ली शेतां पुन्हा एकदा हिरवीगार जातली हातूंत मातूय दुबाव ना।
आणि तसो सरकारान यत्न करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर.